Development Pharmaceuticals in association with Higher Secondary Principals Forum. माये मोगाचो येवकार. जशे तरेन एक माली आपल्या बागेंतल्या दर एका फुलाची जतनाय घेता, तशीच प्रत्येक आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक मायेन आनी लगतुबायेन वाडयतात. घराबो म्हळ्यार एक रूख. आजो, आजी, आवय बापूय आनी भुरगीं, आनी हो रूख एक व्हडल्यांतली व्हडली गिरेस्तकाय. ह्या रुखाक मान दिवप म्हळ्यार देवाक मान दिवप. देखून अशें म्हणा, जाणटे आमकां देवा समान. हांव सायमन डिसिल्वा, फादर आग्नेल उद्योगीक उच्च माध्यमीक विद्यालयांत कोंकणी शिकयतां. आज 12वेच्या कोंकणी पाठ्य पुस्तकांतलो 4थो पाठ जाणटे आमकां देवा समान हाचो आमी अभ्यास करुया. जाणटे आमकां देवा समान हो पाठ डॉक्टर हरिश्चंद्र तुकाराम नागवेकर हांणी बरयला. थोडे भितर लेखकाची वळख करून आमी घेवया. डॉक्टर हरिश्चंद्र तुकाराम नागवेकर हे MES कॉलेजांत प्राचार्य आशिल्ले आनी थंयच्यानूच ते निवृत्त जाले. कोंकणी साहित्याच्या मळार समिक्षात्मक लेखन ते करतात. पुर्तुगेज, इंग्लीश, मराठी भाशेंतल्यानय ताणें बरयलां. मराठींतल्यान मोर पिसे जाल्यार कोंकणींतल्यान आस्वादन हीं ताजीं पुस्तकां उजवाडाक आयल्या. शेजारी हे अणकार कादंबरे खातीर साहित्य अकादमी दिल्लीचो अणकार पुरस्कार तांकां लाबिल्लो आसा. गोंयचें मीठ उत्पादन आनी वेपार ह्या विशयाचेर तांणी PhD मेळयल्या. तर जाणटे आमकां देवा समान ह्या पाठांत वृद्ध मनशांक घरांत आनी भायर बरी वागणूक मेळ्ळी ना जाल्यार संस्कारहीण पिळगी तयार जातली हें ताणें समर्पक उतरांनी स्पश्ट केल्लें आसा. तर आयच्या काळार शारीकरणाक आनी उद्योगीकरणाक लागून ल्हान कुटूंब वाडल्यात आनी असलीं चित्रां खुबश्या घरांनी आमकां दिश्टी पडटात. तर जाणटे आमकां देवा समान ह्या पाठांत मुखेल पात्र म्हळ्यार वासुदेव बाब. चलात तर पाठाची सुरवात करुया. लेखकाच्या घरा लागसार एका इमारतींतल्या फ्लॅटांत एक जाणटेलो आपल्या पुता बरोबर रावतालो. सदांच वाड्याच्या मोण्णाचेर हातांत एक रोत घेवन तो पासयेक येता तो सगळ्यांक दिश्टी पडटालो. ताच्या तोंडार मिरयांचें मालें. ताका पळयतकीच अशें दिसतालें की हो 80 वर्सांचो जाणटेलो भुरगेपणांत सामको धड धाकट आशिल्लो हाची गवाय मेळटाली. पूण आयज मात ताच्या मुखामळावेलो सच्चो परजळ उडून गेल्ल्या वरी जाल्लें. ताच्या तोंडार आनी ताचे चालींत विशाल, निरशेणी, दुख्ख हाची सया मारताली. कित्याक लागून तरी हो जाणटेलो बरोच दुखावला हें समजतालें. कितें वासुदेव बाब आयज वोगीशे? ह्या लेखकाच्या प्रस्नांक कांय वेळ वासुदेव बाब कांयच उलयलो ना. आनी उपरांत लौपीक आवाजान ताणें जाप दिली. जाणटेपणांत आनी कितें घडटलें, भोंवतणी जें कितें घडटा तें पळोवन आमी ओगी रावप
इतलेंच आमच्या जाणट्याच्या हातांत उरलां आनी इतलें सांगून तो ओगी रावलो ना, जसो की आपल्या काळजांतलो सगलो ओग तो भायर काडटालो. म्हणपाक लागलो, आपूण आपणाक देव समजता. असो ह्या आयच्या काळाचो न्याय जाला रे बाबा. तातूंत आमी जाणटे कशे सुट्टले? आमकां फुटके पायलेनूच वेचपाचे. तर हांगासर तो आमकां सांगपाक सोदता की जाणट्यांक कोण मान दिनात. तुमी ही म्हण आयकल्याच आसतली, मोडिल्ल्या खुर्साक कोण पांयां पडटा? तर वासुदेव बाब एक सरकारी नोकरी करताले आनी एका उच्च पदावेल्यान ते रेफॉर्माद म्हळ्यारच निवृत्त रिटायर्ड जाले आनी तांणी एक बरो संवसार केल्लो. तांची गांठय बरी जाल्ली. लग्न जाल्ले ताचे 4 पूत आनी बऱ्या घरान पडिल्ल्यो 2 धुवो. असो ताचो सुखी संवसार. वासुदेव बाब भोंवतणी कितें जें घडटा तें आमच्यांनी आडावपाक येता. देवा दयेन तुमचे 4य पूत कर्तुत्वान आसात आनी तुमी एक सुखी मनीस अशे सगळे वाड्यावेले तुमकां वळखतात. हें जेन्ना लेखकान वासुदेव बाबाक म्हळें तेन्ना वासुदेव बाब विशादान हांसले. दिसता तशें नासता रे बाबा अशें पुटपुटत ते चलूंक लागले. ताच्या पांयांची थरथर जाणवताली. ताजी उतरां लेखकाच्या काळजाक खंय तरी रोमली. लेखकाक खूब दुख्ख जालें. आमी दिसता तशें नासता रे बाबा म्हणून जग फसता हें आमी आयकलां आसतलें. चकचकता तितलें भांगार नासता हेंय बीन आमी आयकलां आसतलेंच. तर अशेंच कितें तरी ह्या लेखकाचें जालें. वासुदेव बाबान आपल्या 4य पुतांनी बरें शिकचें, बरें कर्तुत्वी जावचें ह्या खातीर तांणी आनी ताच्या बायलेन खूब कश्ट त्रास काडले. पूण व्हड जातकीर 4य पूत लग्न जावन 4 कडेन वेगळे वेगळे बिराड करून रावपाक लागले आनी एकूय पूत आपल्या आवय बापायक सदां काळ सांबाळपा खातीर तयार ना जालें. उपरांत तांच्या मदीं एक कबलात जाली. एक वर्स एका पुतान आवय बापायक सांबाळप आनी 1 वर्स पुराय जायना फुडें तांणी आपली साठली पोटली खवळप आनी दुसऱ्या पुताच्या घरचो मार्ग धरप. अशें सगळ्याच घरांनी घडटा अशें ना. थोडीं भुरगीं बरीं आसतात. थोड्या भुरग्यांक आनी सुनाक आपली आवय बापूय मांव मांय जायशीं दिसतात. तांचे संबंद मोगाच्या धाग्यांनी बांदिल्ले आसतात. पूण असलें चित्र दिसप आतां दुर्मीळ जायत वता. एका हातान ताळयो पेट्टात. तर हें कितें जावपाक जाय? मांव मायन आपल्या सुनाक आपलीच धूव कशी लेखपाक जाय आनी सुनांनी मांव आनी माय आपलेच आवय बापूय कशें मानपाक जाय. तेन्नाच दोनूय हातांनी ताळयो पेटपाक शकतात. हांगासर लेखक आमकां आनीक एका कुटुंबाची खबर सांगता. एका आवय बापायक 2 पूत आशिल्ले आनी ह्या दोगूय पुतांनी जमीन वा हेर मालवजाची जशी वांटणी करतात, हो भाटाचो कुडको तुका, तो भाटाचो कुडको म्हाका, अशी भाटाची जशी वांटणी करतात तशी आपल्याच आवय बापायची वांटणी केल्ली. एका पुतान बापायक सदां काळ सांबाळप जाल्यार दुसऱ्या पुतान आवयक सदां काळ सांबाळप. जाणटेपणान घोव बायलेक एकामेकाचो आदार जाय आसता, सांगात जाय आसता आनी अशा वेळार तांची वांटणी करप बरोबर आसा काय? तांकां दोगांकय वेगळावप समा आसा वय? विचारात. तुमी तुमकांच हो प्रश्न विचारात.
तर वासुदेव बाब दुखी कित्या खातीर आशिल्ले काय? ताचें कारण कितें काय? वासुदेव बाब ज्या पुतागेर रावताले थंयसर रावन ताका 1 वर्स पुराय जाल्लें आनी आपली साठली पोटली कवळून दुसऱ्या पुतागेर वचपाचो दीस लागीं पाविल्लो हाचोच संतोश ताच्या पुताक आनी ताच्या सुनेक जाल्लो तो तांच्या वागणुके वेल्यान ताका समजलें. आनी हेंच दूख वासुदेव बाबाक जालें. हें जेन्ना लेखकाक कळून आयलें तेन्ना दिसता तशें नासता रे बाबा, ही वासुदेव बाबाची उतरां ताच्या कानांत गुणगुणपाक लागली. सगळीं आवय बापूय भुरगीं जल्माक येवच्या पयलीं आनी उपरांत फेण येयसर भुरग्यां खातीर कश्ट त्रास काडटात. आपल्या पोटाची भूक मारून दिसाची रात करून आनी रातीचो दीस करून भुरग्यांक कितें जाय कितें नाका तें सगळें दितात. तांकां कितेंच कमी पडपाक जायना हाची जतनाय घेतात. आनी हाचे फाटल्यान तांची कांयच अपेक्षा आसना, तांचो कांयच स्वार्थ आसना. खुबशीं आवय बापूय वा आवय बापायक आनी मांव मांयक तांच्या भुरग्यां कडल्यान आनी तांच्या सुनां कडल्यान बरी वागणूक मेळना. तांकां ती मानान लेखिनात, तांकां मोग माया दिनात. अशा वेळार लेखक तांकां सांगपाक सोदता की ज्या आवय बापायक मांव मांयक बरी वागणूक मेळना तांच्या भुरग्यांक आनी सुनांक भिरमत फुटल्या बोगार रावची ना. तांकां भिरमत फुट्टलीच. तुमी एक म्हण आयकले आसतली, आवयक बापायक दिवनाका दूख सदांच तुका मेळटलें सूख. आवयक बापायक दिवनाका दूख सदांच तुका मेळटलें सूख. ह्या म्हणीत खुबशें गिन्यान भरिल्लें आसा. ही म्हण समज तुमी जिवितांत चालीक लायली जाल्यार तुमी सदांच तुमच्या आवय बापायक तुमच्या मांव मांयक तुमी मानान लेखतलीं, तांकां बरी वागणूक दितलीं, तांची माया करतलीं, तांची तुस्त करतलीं. तर मनीस हो आपणाले जिणेंत भुरगेपण, तरणाटेपण, मध्यम पिराय आनी वृद्धावस्था ह्या 4 अवस्थांतल्यान वता. तातूंत भितर भुरगेपण आनी वृद्धावस्था ह्या अवस्थेन तांकां दुसऱ्यांच्या आदारा बगर जिवप शक्य जायना, कशेंच जायना. दुसऱ्यांचो आदार जायच पडटा. आनी जसो जसो मनीस वृद्धावस्था कडेन पावलां मारपाक लागता तशें ताचे शरिराचे अवयव दुर्बळ जायत वतात. दोळ्यांचो दोश, सांदे दुखप, काळजाची पिडा, रक्तदाब वा प्रेसांव, गोडेमूत, अपचन अश्यो कितल्योश्योच पिडा ताका जातात. ह्या वेळार ह्या जाणट्यांक वेळच्या वेळार बरें जेवण आनी वखद मेळपाची गरज आसा. हांगासर लेखक आमकां सांगपाक सोदता की तांकां वेळच्या वेळार बरें जेवण आनी वखद मेळ्ळेंच म्हणून जायना. घरच्या लोकां कडल्यान तांकां बरे वागणुकेची गरज आसा. आनी जेन्ना घरच्या लोकां कडल्यान तांकां बरी वागणूक मेळटली, माया मेळटली, तेन्नाच हें जेवण आनी वखद जें आमी तांकां दितात तांचो गूण तांकां रोखडोच मेळटलो. खुबशीं भुरगीं इतसे विरुद्ध आपल्या आवय बापायक सांबाळीन दिसती पडटात. तांचे कडेन गजाली करपाक सुद्दां तांकां वेळ आसना. तांकां ती कुस्कुटा समान लेखतात. हें आमी खुबशे फावटी पळयलां आसतलें. जेन्ना शाळेंत विद्यार्थ्यांच्या आवय बापायक आपोवणां धाडटात वा आपोवपाक धाडटात तेन्ना कांय विद्यार्थी आपल्या आवय बापायक शाळेंत धाडपाक लजतात. तांकां आपल्याच आवय बापायची लज दिसता. ती आनीक कोणाक तरी आपलो आवय बापूय करून शाळेंत धाडटात. हो आपलो बापूय, हो आपली आवय अशें म्हणटात. खूद आपलो आवय बापूय म्हूण सांगपाक जीं लजतात ती व्हड जातकीच ह्याच आवय बापायक
खंयच्या तरी एका कुडींत कोणशाक दवरतात आनी थंय कोणशाक ताणें आपलें आयुश्य सारपाचें. जाणट्यांक उपाशी दवरपाक इतलोच हो तांचेर जाल्लो अत्याचार म्हणपाक जाय. आज म्हाका फाल्यां तुका हें आमी विसरपाक जायना. तर फुडें लेखक आमकां घडिल्ली एक सत्य घडणूक आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. एक खंय सून आशिल्ली. ती आपल्या मावाक चाकराक दितात तशी वागणूक दिताली. कळमेल्ल्या अर्द फुटक्या ताटांत ती ताका सदांच जेवण वाडटाली. आनी बऱ्याच दिसांनी हें ताट नाच जालें. खंय गेलें कोणाकूच खबर ना. आनी एक दीस हें ताट हे सुनेच्या 6-7 वर्सांच्या भुरग्याच्या आरमारींत एका कपड्याक अळंग बांदिल्लें सांपडलें. आनी त्या भुरग्याक जाप विचारतकीच त्या भुरग्याची जाप आयकून सगळे तटास जातात. तो आपल्या आवय बापायक म्हणटा, बाबा, हें ताट फुटपाक पाविल्लें. तुमी जाणटे जाता म्हळ्यार तें ताट फुट्टलें आशिल्लें. तर तुमकां ह्या ताटांत वाडपा खातीर हांवें तें बरें सांबाळून लिपोवन दवरिल्लें. आतां ह्या भुरग्याचेर ताका असो समज जाल्लो की जाणट्यांक असल्याच कळमेल्ल्या अर्द फुटक्या ताटांत वाडटात. खुबश्या घरांनी आमी पळयलां आसतलेंच की आवय बापूय सदांच झगडटात. सदांच तांचें टावटीव आसता. एक दीस तांचो बरो वचना. कांय घरांनी गाळयांचो शिंवर. आनी जेन्ना गाळयांचो शिंवर घालून हीं आवय बापूय झगडटात तेन्ना ल्हान भुरगीं रोखडींच गाळयो मारपाक शिकतात. तर हांगासर एक म्हाका सांगपाचें आसा, घर ही आमची पयली शाळा. घर ही आमची पयली शाळा. आजकाल वृद्ध मनशांक तशेंच घरांतल्या हेर जाणट्यांक वृद्धाश्रमांत दवरपाची प्रवृत्ती वाडत गेल्या. आमच्या गोंयांतूय बीन खुबशे कडेन वृद्धाश्रमां आसात. आतां जीं भुरगीं जीं परदेसांत आसात आपल्या पोटा खातीर, कामा खातीर, तांच्या आवय बापायचो सांबाळ हांगासर करपाक कोणूच ना. ह्या भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायचो बरो सांबाळ जावचो म्हणून तांणी वृद्धाश्रमांत तांकां दवरल्यार समजूं येता. पूण ज्या भुरग्यांक, ज्या सुनाक आपल्या आवय बापायक माव माय घरांत दवरप शक्य आसा, तांचो सांबाळ करप शक्य आसा, तांची काळजी घेवप शक्य आसा, ह्या भुरग्यांनी आनी ह्या सुनांनी तांकां वृद्धाश्रमांत दवरप म्हळ्यार हें निर्दयपणाचें लक्षण अशें आमी म्हणपाक जाय. आनी कांय सुनो आपल्या माव मांयक वृद्धाश्रमांत दवरतात आनी अशीं उतरां तांच्या तोंडांतल्यान भायर सरतात. एक पिडा गेली खंयचे कडली, एक नड गेली, एक पनवती गेली. ह्या वेळार हे सुनो एक विसरतात. तांचो घोव जो आसा तो ह्याच आवय बापायलो चलो. आनी कांय वर्सांनी ह्यो सुनो आपल्या घोवाकूय बीन हींच उतरां उलोवपाक फाटीं सरची नात. ज्या घरांत वृद्धांक नाकारतात तांकां कोण तरी मोगान येवकार दिता. मोगान तांची सेवा करपाक तयार आसता. ह्या वृद्धाश्रमांत तांकां सगळें वेवस्थीत अशें म्हळ्यार जाता. वेळच्या वेळार जेवण, विसव, एकामेका कडेन उलोवप, भासाभास करप हें तांकां सगळें मेळटा. पूण जेन्ना आमी वृद्धाश्रमांत वचून तांची भेट घेतात, तांचे कडेन उलयतात, तेन्ना आमकां कळून येता की तांकां खंय तरी दुख्ख जाल्लें आसता, खंय तरी खंत जाल्ली आसता. कारण ह्या जाणट्या पिरायेचेर थोडेशेच दीस तांचे ह्या संवसारांत उरिल्ले आसात ते तांकां नातवंडां बरोबर सारचे आसता. नातरां बरोबर तांकां खेळचें आसता, नातरांक तांकां खेळोवपाचें आसता. ज्या घरांनी वृद्ध मनशांचो आदर जाता, तांकां बरी वागणूक मेळटा,
त्या घरांतलीं मनशां संस्कारशील जाल्लीं आमकां पळोवपाक मेळटा. खुबश्या घरांनी जेन्ना जाणटीं घरांत आसतात तेन्ना नातरांचेर बरें लक्ष उरता. तो कितें करता, तो खंय वता, तो कित्याचेर चडला, तो चुली कडेन वता, हें सगळें लक्ष जाणटेलीं दवरतात. नातरांक शिकोवपाच्या कामांतूय बीन जाणटीं आदार करपाक शकतात. खुबशे फावटी हीं ल्हान भुरगीं जेन्ना बरीं ना जातात तेन्ना जाणटीं वा वृद्ध मनशां गांवठी वखदां करून तांची पिडा पयस करतात. वृद्ध मनशांच्या दीर्घ अणभवांचो सहजपणान सगळ्या घरच्या मनशांक लाभ जावं येता. फक्त तांकां बरी वागणूक जाय, तांकां माया जाय, आनी अशें केलें जाल्यार तांचो सगळो लाभ सगळ्यांक मेळटलो हातूंत दुबावूच ना. तर सरकारान सुद्दां वृद्धां खातीर खुबश्यो कारवाय धाडिल्ल्यो आमकां दिश्टी पडटा. बस, रेल्वे, विमान हातूंतल्यान जेन्ना वृद्ध मनीस प्रवास करता तेन्ना तांकां अर्द्या तिकेट दराची सवलत आसा. बँकांनी गेल्यार सुद्दां आमी पळयतात कितल्योश्योच तांकां सवलती. तांकां चड व्याज मेळटा. तांकां व्हडल्या व्हडल्या रांकेनी रावपाची गरज ना. तांची रांक वेगळीच आसता. सिनियर सिटीजनांक रांक जी आसा, लायन जी आसा, क्यू जो आसा तो वेगळोच आसा. आनी खुबश्या बँकांनी जेन्ना आमी वतात तेन्ना हांवें पळयलां की खुबशे कर्मचारी जे थंयसर वावुरतात ते जाणटेल्यांक पळयतकीच रोखडेच आपोवन हाडटात आनी तांचें कितें काम आसा तें करून तांकां रोखडेच परत घरा धाडटात. आतां हांगासर बरोवप्यान वा लेखकान बशींतलें एक चित्र आमच्या दोळ्या मुखार दवरपाचो यत्न केला. जेन्ना आमी बशींनी प्रवास करतात तेन्ना वृद्ध मनीस वयर खांब्याक धरून लोंबकळटात ते दिश्टी पडटात. जाल्यार तरणाटी पिळगी पांयार पांय घालून बशिल्लें चित्र आमकां दिश्टी पडटा. खुबशे फावटी तुमी पळयलां आसतलें की जेन्ना आमी बशींनी प्रवास करतात आनी समज एखादे तरणी पिळगी बशिल्ली आसा तेन्ना समज एखादो जाणटो मनीस चडलो वा एक आवय आपल्या ल्हानशा भुरग्याक घेवन बशीन चडली तेन्ना खुबशीं तरणाटी पिळगी रोखडीच उठून तांकां जागो दितली. पूण खुबशीं जाणां आपलें पुस्तक उगडटलीं. खुबशे मोबायलाचेर बिजी आसात अशें दाखयतले आनी खुबशीं जाणां न्हिदेचें सवंग घेतलें. तर जेन्ना ह्या समाजांत वृद्धांची विपश्टा जाता तो समाज संस्कारहीण जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. जाणटे आमकां देवा समान ही वृत्ती आमच्या सगळ्यांच्या मना काळजान रिगपाक जाय. आनी जेन्ना ही वृत्ती आमच्या मना काळजान रिगतली तेन्ना सगळे संस्कारशील जाल्ले आमकां पळोवपाक मेळटले. आनी जेन्ना सगळे संस्कारशील जातले तेन्ना आमचो समाज आनी आमचो देश फुडें आसतलो. कांय भुरगीं आपल्या आवय बापायचेर हात उखलतात. थोडीं भुरगीं तांकां खोंटांनी मारपाक सुद्दां फाटीं रावनात. लेखकान आपल्या पाठांतल्यान जो आमकां संदेश मेळ्ळा तो आमी गांठीक मारून चालीक लावपाची गरज आसा. आनी जेन्ना अशें आमी करतले तेन्ना आमचो समाज आनी आमचो देश केन्नाच फाटीं पडचो ना. देव बरें करूं. Prudent Scholars, powered by Lupin Pharmaceuticals.